नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. 3 नोव्हेंबर दिसा कॅनडाच्या ब्रॅम्पटन हांगा हिंदू सभा देवळांचेर खलिस्तानी समाजान केल्ल्या हल्ल्याचो आतां संवसारीक पांवड्यार विरोध जाताना पळोवपाक मेळटा. काल सांजे वेळार हिंदू सभा देवळा मुखार कॅनडाच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन सरकारा आड प्रदर्शनां केली. भारताचो बावटो घेतिल्ल्या ह्या प्रदर्शनकर्त्यांनी वंदे मातरम आणि जय श्रीरामाच्यो घोशणा दीत हल्लो करतल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. ह्या संबंधान कॅनडाच्या पुलिसांनी 3 हल्लेखोरांक अटक केल्या. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या समाज माध्यमाचेर ह्या प्रकरणाचेर खर विरोध दर्शयतना कॅनडा सरकारा कडेन ह्या प्रकरणाचेर चौकशी करपाची मागणी केल्या. केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या विशीं प्रतिक्रिया दितना ह्या पुराय घडणुकेन कॅनडा सरकाराची बेजबाबदारपणां आसा अशें म्हळां. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. महाराष्ट्रांत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी संबंधाच्यो साबार प्रतिक्रिया आतां पुराय जाल्ल्यान राजकीय पक्ष प्रचार कामांत नेट लायतना पळोवंक मेळटा. महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी नागपूर मतदारसंघात आयज एका रोड शोन वांटो घेतलो. ह्या वेळार दूरदर्शनाक दिल्ल्या एका खासा मुलाखतीन महायुती पुराय भोवमतान महाराष्ट्रांत सरकार घडयतले असो विश्वास फडणवीस हांणी उक्तायलो. देखिए, 5 बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया है. 6ठी बार मैं वापस मैदान में हूँ. जनता का बहुत प्यार है, बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद भी मिल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत अच्छे वोटों से मुझे चुनकर देगी. मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी समय दूंगा उसमें जनता खुश है. देखिए, 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है. अब बहुत कम बागी बचे हैं. जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे. विपक्ष पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे. हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चेहरा बताए. फेक नैरेटिव एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता. अब उनकी नौटंकी जनता जान चुकी है. अब ये काम नहीं आने वाली. महाराष्ट्राचे झारखंडात लेगीत प्रचार कामांत साबार राजकीय पक्ष आपले म्हत्वाचे आणि म्हालगडे फुडारी रिंगणात देंवयतात. भाजपा वतीन आयज उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी झारखंडातल्या कोडरमा तशेंच हाजीबाग वाठारांत भौशीक सभेनी वांटो घेतलो. कोडरमा हांगा जाल्ल्या प्रचार सभेन केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ दितना भाजपा म्हळ्यार सांस्कृतीक दायज आणि उदरगतीच्या समन्वयाची गॅरंटी जावन आसा अशें योगी आदित्यनाथ हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है. भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है. भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है. भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है. संवसारीक पांवड्यार आयज सगळ्यांचेच उमळशीक अमेरिकेन राष्ट्रपती पदा खातीर जावपी आयच्या मतदान प्रक्रियेचेर आसा. भारतीय वेळे प्रमाण ही मतदान प्रक्रिया आयज सांजे 4:30 वरांचेर सुरू जातली. डेमोक्रेटिक पक्षाची कमला हॅरिस हांच्या आड वेंचणूक लडोवपी रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प परत एकदा सत्ता मेळोवपाक पुराय नेट लायतना काल दिसले.
दोन्ही फुडाऱ्यांनी स्विंग स्टेट्स म्हण वळख आशिल्ल्या पेन्सिल्वेनिया राज्यांत प्रचार करपाक वेगवेगळ्या सभेंनी वांटो घेतलो. अमेरिकेंत पोस्टल वोटिंगाच्या माध्यमांतल्यान हे आदीस 37% मतदारांनी मतदान नोंदयलां. आयज जावपी मतदान प्रक्रियेंत सुमार 60% मतदार वांटो घेवपाचे अपेक्षीत आसात. अमेरिकेच्या वेंचणुकेंत सगळ्यांत म्हत्वाचें योगदान स्विंग स्टेट्स आशिल्लीं राज्यां करतात. नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 10 तारखेक युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स म्हणजेच उटाचें अधिवेशन आयोजीत करतले अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या अधिवेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांकां लेगीत आमंत्रण दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. तशेंच ह्या अधिवेशनात संघटनेच्या वेगवेगळ्या पैलूंचेर चर्चा करपा हेतान 10 थाराव मांडटले अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें. फक्त एकच संस्था न्ही तर उटा ही एकच चळवळ जावन आसा. चळवळ चिड्डिल्ल्या मड्डिल्ल्या शेतकऱ्यांचो कष्टकरी समाजाचो एक आवाज जावन आसा. ह्या उटा संस्थेन 6 ऑक्टोबर 2004 वर्सा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले हक्का वरवीं लढो दिवपा खातीर चळवळ उबी केल्ली आशिल्ली फाटल्या 20 वर्सां पयलीं. मध्यंतरी 2014 ह्याच उटाचो दशकपूर्ती सोहळो मोठ्या दबाज्यान फोंडेच्या सनग्रेस मैदानाचेर मनयलेलो आशिल्लो. सनग्रेस गार्डन जे आसा ते कमी पडले आनी म्हणूनच 20 वर्साचो सेलिब्रेशन जे आसा त्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आमच्या कटमगाळ दादाच्या पवित्र अशा आवारांत मनोवपाचें आमी ठरयलेलें आसा. वक्फ संशोधन विधेयकाचे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल 7 नोव्हेंबराक कर्नाटक भेटेर वतले. ह्या वेळार वक्फ कायद्याखाला आपली जमीन बळकायल्ल्या आड विरोध करतल्या शेतकारांक ते बिजापूर हांगा मेळटले. कर्नाटकांतले खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी तांकां पत्र बरोवन कर्नाटक सरकाराच्या गैरप्रकरणा विशीं म्हायती दिल्ली. पत्रकारांकडे उलयतना संसदीय समितीन फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन 20 मॅरेथॉन बसका केल्यात आनी ह्या समितीचो मुखेल ध्येय हितधारकांक फायदो करून दिवप आसा अशें जगदंबिका पाल हांणी सांगलें. मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफर किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं. हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक, सबको बोलने का अवसर देते हैं. जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफ़र किया है तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से हितधारकों से बात कर सके. खाजगी मालमत्तेचेर सर्वोच्च न्यायालयान आयज एक म्हत्वाचो निर्णय दिला. हातूंत दर खाजगी मालमत्तेक सार्वजनीक मालमत्ता म्हणूं येना. राज्याच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यांत घेवपाच्या आनी वापरपाच्या अधिकारांचेर आतां बंधन आसतलें अशें न्यायालयान सांगलां. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या अध्यक्षतेखाला 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठांतल्यान 7 न्यायाधीशांनी भोवमतान हो निर्णय दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्ली हांगा आयोजीत पयल्या आशियाई बुद्ध संमेलनात वांटो घेतलो. ह्या वेळार बौद्ध धर्म हो संवसारीक मळार शांती आनी करुणेचें प्रतीक जावन आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. भारत आनी आशियांतल्या आध्यात्मीक तशेंच सांस्कृतीक इतिहासान बुद्ध धर्माचें योगदान अद्वितीय आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें.
When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.